झवेरी महिना आणि ताच्या सांगाती तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. पयलो आमचो ओपनिंग कोर्स. परंपरा आजपासून सांबाळता. दारांचे पायशे माय माय पाय भुरगीं एकवटान मनयता. हेच गोंयकाराचे खाशेल कोण वर्तता. फेस्ता भुरगो आमी गोंयकार बडे उमेदीन गाजयता. आदल्याची परंपरा आजपासून सांबाळता. दारांचे पायशे माय माय पाय भुरगीं एकवटान मनयता. हेच गोंयकाराचे खाशेल कोण वर्तता. क्रिसमस न्यू इयर गोंया मनोवंक जाय म्हणून गोंयच्या बायलो लोक करूंक लागता तयारी. आपले बुकींग करून परत गोंया येवूं खुशालकाय आपली करतात ती पुरी. कार्नावाल सांजांव पळोवंक गोंया लोक हजारांनी. भायलो लोक आयलो लो आमकां दिसती पडटा. मारून त्या कार्नवालाच्या फ्लोट्सांनी नाचोन आमचे बाराबोर मौजाक करता इश्टा. कार्नावाल सांजांव पळोवंक गोंया लोक हजारांनी. भायलो लोक आयलो लो आमकां दिसती पडटा. उदकांत उडी मारून त्या कार्नवालाच्या फ्लोट्सांनी नाचोन आमच्या बाराबोर मौजाक करता इश्टा. कार्नावाल हें गोंयकाराचें व्हडलें दायज. जिवी दवरूंक वावुरतात भुरगीं आमी आयज. जिन्सां तरेचे प्रोग्राम आमी करून फुडाराक कार्नावाल तो सांबाळूंक जाय. आदी एक चेडो चेडू जावन खेळांत भारती करी. पूण आयज खेळांनी भाग घेता वस्तोरी. आमी सदांच उपकारी. खेळ जिवे उरचे नासले पळयणार नासले तोरी. आदी एक चेडो चेडू जावन खेळांत भारती करी. पूण आयज खेळांनी भाग घेता वस्तोरी. तुमचे खेळ पळयणाराचे आमी सदांच उपकारी. खेळ जिवे उरचे नासले पळयणार नासले तोरी. आमच्यो पार्ट्यो पळोवन कार्नावाल उमेदीन सारी. आमच्यो पार्ट्यो पळोवन कार्नावाल उमेदीन सारी. सुरू करतात आमची पयली पार्ट मोग आणि राग. फ्लाइंग जेट. अरे कामाक वचपाचो वेट जाला म्हजो. मेजा दवरलेले बॅग काडून तुवें आतां खूंय दवरला. बाबा हो जावन आसा प्रोफेसर नॉर्मन. बॉस गेलो ट्रॅक गेलो ट्रॅक न्हू
हांव तेज बरें कामां बाबा आनी म्हजें नांव फ्लाइंग जेट तो सोजमोन फ्लायचे वयले आबो तेसो जेट काय म्हूण ना मुगे सायकलीच्या हाडना बरयलो फ्लायंग जेट म्हूण तेका लागून हो सगलो बादशाह वयलो म्हाका फ्लायंग जेट म्हणटाय ह्यो काणयो लोकांक सांगता म्हटल्यार म्हाका वेळ जाता कामाक वचपाक जाण बाबा जाण आनी हांव वेळार एकदम स्ट्रिक्ट शुअर खंयसरूय वचप खंयसरूय पावप आनी कसलेंय काम म्हज्या वेळारूच जावंक जाय सारकें म्हजें बॅग ये बाबा येचय बॅग दादा म्हाका आयज कॉलेजीक बेगीन पावंक जाय म्हाका 10 मिनटां दिया रोखडीच रेडी जावं आनी धा मिनटो 10 मिनट हांव जावन आसा एक वेल डिसिप्लिन प्रोफेसर जे कॉलेजीन तूं शिकता सारकें कित्याक तुजी पावलां तूं वेळार मारी ओय बाबा मनशान वेळाची किंमत अणभवंक जाय कित्याक जण एकल्या मनशाच्या जिवितान वेळ जावन आसा म्हत्वाचो वय बाबा. टायम इज प्रेशियस पूण दादा कोण ना ब्रेकफास्ट रेडी जाला चेरीज पॉट जाला ब्रेकफास्ट आणि तुझो तू मोगाचो विसरो जायना सो तुझ्या सोंगारी चलतली सोगाचो तू वेळाक पळोवन गेले केव्हा पावना मोनान दोशादो वावाक चुकतात तो गांवांत चुकता हाचे कालचोनूय दीस उदका पळी कुशाकाय व्हांवता बाबा तूं एक मोगाची जोर घोडटा जाल्यार एक चेडू पडून काजार म्हाका पान पिकले मोठो स्काला पोट्टा चेडवाक सोदूंक पोलो जिवीत भर पोन्ने घराक भांगराची दारां सोबती बाबा पोन्ने घराक भांगराची दारां सोबती उगडास तूं तूं बरें आसता चल चल सबना आनी कालीक वेळ करी नाका हांव तुका रावता गाडयेंत बसून कमान कोय कमान याची बरी सोद म्हाका आतांची आवय बापूय भुरग्यांक गाडये बसोवन इस्कला पावयताय पूण आमगे तेंपार कितें सारकें नियमाय सकाळीं एक बोडी येताली ठाक मोकाच्या पोटाक उठ्ठाले आंगा घाताले ना माताले सायकल बसवाले ना आनी हे पळयता आमगेले इस्कॉल काबार न्ही बोर हाच्या तोर हाच्या वयताले आमी आतां तेंपार भुरग्यांक तोर आनी बोर म्हणा ते कितले कोटा नियमाय कितें रे बाबा आतां ते वारे वारे बा ऐकात म्हजी काणी हांव जावन आसा ह्या घराची राणी हांव जितली मांसां खावून हाडा भायर मारता ती खावंक येतात ह्या वाड्यावेली जायतीच सुणी म्हजे हातीन आसा धन दौलत आनी पावर आनीक म्हजे वाटेर कोण येता तांचो लासून कोत्ता हांव धुवर आनी हांव म्हजे मामीचो एकटोच खूर अरे तू म्हज्या रक्ताचो न्हय पूण तू जावन आसा तुज्या तळाच्या रक्ताचो तू म्हजी स्टेप मदर पूण तुका हांव म्हजी मामी म्हूण मानता मानता बाबा चितलेले जालेले जाल्यार मेलेली घरा येतली आसली हे नकोय तूं आगो बाये तूं म्हाका एक सांगू तुवें तुगे कुसलो एश डायलॉग हुंयसा शिकवला दिसभर ती नाक जालो डायलॉग त्या बाबडे चेड्या माता आनी ते जीव हाता तुका जाता एकूच डायलॉग म्हाका मान दाखय तुका आन्सर दिवंक जातलो तूं म्हाका मान दाखय गो जाल्यार सांग गो चितलेले जालेले जाल्यार मेलेली घरा येतली आसली तुमचें कितें तूं म्हाका पयलीं सांग गो तूं खंयच्या फादरान सांगिला मेलो मुझ पोतू घरात आहे म्हणून बेस्ते वाऱ्याचे उलयता आगो ए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद हिंदी तुक दिसत म्हाक हिंदी कोण आगो आ ई ऊ आनी आय क ख ग तोंड बंद नु आगो बंदर आया तुम्हारे घर के अंदर लेकर सोया तुम्हारा चादर और तुम भागी इधर उधर बाबा तुक सांगत हांव ही बायल तुक फावो ना आली होती उंची कितें कावळ्यान मोरागे पाकल्याल मु तो मोर जायना आनी दाडा येल मु उट्ट चोय त्या गांव चोयना बाबा तुक सांगता तुगे बायले आनी चेड्यागे चाय हीक गायन दिताले ओय मोन दी दोगाय कोई घुमट वाजोवन हे त्या पोरी कित्याक नाचता सांगो सिरवी धर तूं ह्या घराचे आमचेच खावून
आमकां आसता आसता तोशें कुयते नासता ताकाच लागून संवसार फोसता हातून कोण सोडूंक जाय पांये जाणा जावंक जाय हे तूं विसरता घरातले सगळे काम करून आमकां सगळ्याक तेजे व्हड वाडटा खोट्या उतरांनी वायट्या चिंतनांनी कित्याक ताका कोसता आपल्या दोळ्यांत किटकूट आसतना दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन आसता हांव न्ही पुर्तू रे ते मामीच्या मुजगाचेर बोकालो नाचता तूं म्हाका सारकोर भोगीराव अरे तू चल रे डॅडी म्हाका 10,000 जाय आ? फ्रेंडा सांगाताक पार्टेक वचपाचो आसा हो हाका लागून बोवाळ करतालो दिता घे हे 10,000 रुपया ए! तूं कोणाक सांगून ताका पयशे दिता रे मोनिका तो म्हजो एकटोच पूत आनी ताका कितें जाय वो नाका तें दिवंक तुका विचारूंक म्हाका गरज ना ओय हांव जाणच आसली तूं म्हाका दुबावता म्हणून हो हांवें कितें म्हटलां तुका ओय तुका दिसता हांव तुज्या ह्या पुताचो मोग करिना म्हणून बाबा तुका पयशे जाय रे म्हज्या पुता घे ते सगळे दोर राव हे पावचे ना तुका राव घे म्हजे लागीं आली आसत सगळे दोर बाबा मामी यू आर द बेस्ट थँक्यू सो मच आय लव्ह यू आयलो हा रोकडोच आयलो पहिले हांव तुज्या पुताचो घेतलो रोखडी तूं घेयलें मुगा तुका हेल्मेट तुका सांगता सगळे वाटेन मेथिकुलार जायनाका आगो सर्वंट म्हणून बरें जालें मोनिका ताचो राग तूं हाचेर कित्याक काडटा सामकें बघो बाबडे बोंग म्हणजे बोंगो ताचे जाल्यार घेवन नाच ताका गेल ते मेस्त्री तूं पीस मार बाबा यो कितें आता तुका बायलेन सांगला ना घेन नाच म्हणून पीस मार या मरे यो रे अरे यो रे काजार जावन नशिबान बसला मोज्या माजोन गोवा तोंड चोवपाना दिसता चेपडेचे तोर कामाक वच बुडत तोर एकूय आयकोना उतर नशिबान मोज्या सुकणारे जिवीत जाला पिजलो गोटोर बर्थडे ओय बर्थडे तुगे बर्थडे आयज बर्थडे सकाळी उठोन इगोर्जेन वचोन आयकोन आयल्या मी वर्सां लागल्यार 25 ते गुलगोशेन बोलना एक गाळी जायत्या चेड्यांनी पासून केल्या म्हाका ऑनलायन बर्थडे विश पूण गोवान अजून विश करून दिवंक ना बर्थडे आजचो किस बर्थडे ओय बर्थडे तुगे बर्थडे आयज बर्थडे मुझे नाव हेल्मेट आणि आज मुगेली बर्थडे 25 वर्स बर्थडे म्हाका चड हुशाल हांव सकाळ 6 वरांचे उठोन मिसा गेल्ले हांव मुगे गोवा उठयलो यो रे बारबो मिसा या म्हूण मिसा वसा उठवला मिसा वसा पांय दोत्ताय तेजे पूण हांव इगोजे कसा गार येता म्हळ्यार दिश्टी पडटा मालगिरात गेल पिवपा मुंचे नोशीब आतां बेबद म्हाका मेळ्ळो म्हाका कोणा आवय म्हाका काय बऱ्या गांवच्या लोकांनी सांगलेलें बाये तेका काजार जाय नाका पूण ना म्हाका खंय आयको जाय आसलेलें आतां बोगिता आतां आहा काय मेलोय काय मू देव जाणा Wish you many returns of the day. Happy birthday, happy birthday. And I call it happy birthday today. तुझ्या तापता अरे लॉज आहा बेबद्या मालकी राधा अरे तू काय सकाळ 6 वरांचे मिसा असं उठयलेलो मिसा येवपा जाल ना तुका पिवपा बर गेल मरे तू बायले के बर्थडे विश केल्या विश सोड
गिफ्ट हाडा गिफ्ट सोड केक हाडल्या तू बायलो लोयताय रे म्हणजे असं लोयताय मरे बायलो ताका देवान दोन काढून दिलें डाका डाक एसकून थोड्यांगे गो हार्ट अटॅक करून मेले आई तुका हार्ट अटॅक कित्ता हांव दाखोयचो मालकी राधा चयला मुगे केक हुया माली मुगे बर्थडे केक हुया येता ऑर्डर केल्या येतो मरे ओय ए इतू मार्ग्या सऱ्या बोटार हाडू तुका पयस शुंचे रे ना इतू मार्ग्या हाडू पयस शुंचे आगो हे लेबलूच ओडले आन भितो ओय फाटल्यासा बाराशे सांग काजू स्वर्गान दिला लॉज ना अरे बेबद्या इतू सोर पित्तो एक दीस ट्रका बंदा ना बसी बंदा पडोन मोन नयतालो पण हांव आ हो कुमोता ओय ट्रका हो बंदा कुमोता बसी बंदा पण बाबा बसी बंदा पडे मोन मोन नाही नाही. कोण सांगता हांव सांगता कितको न्हू आगो हांव एक पाटी बरो टायट जावन दाबोली एअरपोर्टाचेर न्हिदो आलो म्हज्या वयल्यान झू प्लेन गेला हांव मेला तेच कट तुका बरेपण काय ना तूक सांगत हांव आज मुगेली बर्थडे मुगे देरा म्हाका कोणूच नाका तुवें कोणा सांगिला कोणा सांगलो ना चोय आनी तुगे कोण फ्रेंड येयलो तुज्या हांव दाढी होटा कोण येयलो काय? तुजी माय पुलीस कितें आयले रे तुवें लफडी केल्याय कितें रे ना गो मागीर कांय लावडे नाही मागीर ताका गेल त्या वर्सा सांगलोले फेब्रुवारी 17 तारखेर मुगे बायलेगे बर्थडे म्हूण हाड पडता उड आसून मुगो तेकाच लागो सांगता पेचको कोण कोणाको सांगो भोवनाक म्हूण तूक हांव सांगता तेका लागो कांयच रांदपा ना रांदना? कांयच रांदपा ना नाका तुका हांव कितें सांगता ते ओले न्हू कळ्ळें इतलेंच कट तुका ओय साहेब बोल सांग किती सांगता ते ते आमगे बायलां यो बरो तू बायलू हांव बायल न्हू आतां आदोल्लोच घ्या तुका हांव धर घाल पी तूं करत कितें जालें दुसरे भाशेन लागो दिसो दुसरे भाशेन म्हळ्यार सोर कांदोच सोरतो हावपा कितें हाडूं चोय म्हाका मरे ड्युटी वचपाय हय. कळ्ळें सोमतें जेवणा कितें आहल्यार बेगीन हाड बायले बिर्याणी केली हाडूं बिर्याणी मुगे घोस्ताची हय. चल हाडपा रे इशारा हा. हॅलो डाली माशे सारा बिर्याणी हाड गो बिर्याणी रे ओय. केल्या काल ते सूड लेवोन गेलो चोई ते आंडिया केल्या आडू तू बस रे भायले घेवा ते हाड दिलो नासतो भायले चुकोन दिलो नासली बिर्याणी नाका म्हाका हा बरें तोंडा लावपा कितें हा तोंडाला पा आनी पाडू हाडचो हा? चकना रे कितें चकना ना ये हायनाका चकना आडमास हातलो हाडमाचो केसो गेला काडलेले तांबडेले तुझी भाशे काडले गेला चल हाड बेगीन हाड उगो जाता बेगीन वचपाय म्हाका तू आगो ओ आडमास हाड गो आड मासुरे ओय. केला काल तुई आड बरी जीवन दल्लो चोई तीच कोडी आगाय शिजयल्याय आडू अरे जातें कितें ना रे जात म्हणा कितें बायले गे मिस्टेक रे बड्डे आनी कितें आवडलो तें म्हाका छोकरा रे आजू तर शुभेच्छा था हितून हे म्हणटा तुका कस्टर्ड हातलो कस्टर्ड मरे मुगे घोस्ताची दोस्ताचे म्हळ्यार ते सारखे आसतो मरे हा फरग्या मातशें सुबेज अरे मुगे बाय कस्टर्ड नंबर 1 रे अंदर आख्या कस्टर्ड ठीक होता ओय हा लंडन वचपा शुक्रवार मध्ये कस्टर्ड आगो ओ कस्टर्ड आगो कस्टर्ड रे ओय. काल बोला कोण दल्लोले ओय. राती को तू बरोच पी नेला आणि ब्लॅक को ते बोला ओकिला तोच कण फ्रिजीन दल्ला आडू ए सर राव अरे तुगे घरा गोंय जातें कितें हा गीता चिवण तुका कितें करता म्हूण खबर ना एक काम कर ही व्हडली दी हे पास घरा थिंगा वयता चड मातशें कोणाक गेलो गेलो हेच करू बर तकली हात बरे तकली चलत होईन गो वय चड बरी चलता बरे मुगे केक हुया केक ऑर्डर केक बाबा केक जाई चली जायत रे केक आवय मुझ माय केक गड केक हाडले रे म्हाका काय बर मुगे गो सामको पाचगोचो चलो नीला थँक्यू ए मुझ नाव कितें रे
तुझें नांव हेल्मेट हेल्मेट मरे मागीर केकीचे हॅपी बर्थडे शालेट कित्याक बरयला ए बाबा मुगे बायले नांव हेल्मेट तू हॅपी बर्थडे सॅलेड मग कितें बरयलो बाराचे बसोन काल तू म्हाका सांगले माय डार्लिंग सॅलड बरोय त्या माय डार्लिंग व्हडले जात म्हूण हॅपी बर्थडे सॅलड बरयले आणखी राधा माय डार्लिंग शालेट कोण रे ए सॅलेड कोण रे अरे तेको कितें जाता केक तुवें ऑर्डर केला शालेट कोण ए सॅलेड कोण रे बाबा तू सांग शालेट कोण आता ए सॅलेड कोण रे तू सांगले बाबा तू तेको कित्याक जोगाट रे म्हाक सांग रे चोय चोय हे सॅलड उठायचे मग म्हाका स्वता शुअर ते गेली कुमार त्या दिसा दादल्यागे तेचे आसा कुमार कुमार अरे उंदरा तोंडाच्या तुका आनी कुमार जाय रे मालकी राधा आ कुमार शालेट म्हणो कुमार तुगेली ना ना मागीर शालेट कोण राव राव क्लियर करूया शालेट कोण बरे एक लागून झगडी जाता ओय. सॅलेड सॅलेड बाहेर मार तांदूळ हरदा पण मेल्या बरं आता एक एक घ्या तोंडार मार तू कित दिसाले तो बोर्ड भायर माल मग शालेटय भायर पडले ना हिंगा हा शालेट हिंगा बेगी सांग शालेट कोण बाबा शालेट कोण बाबा शालेट अरे शालेट कोण ओय तुझ्या तोंडाचे एकच माताना तापट मार त्या बायलेचे तापट ओय. ते गुलोबाना देख ओय. ओय हात केक काय बोल लागो आमची मोना एकामेकाक भेटोली आमची ही काळजां सांगात मोजो दितलो एक सुरो सोडचो ना उडी आमी करुया आमची ही स्वप्नां मोगाच्या ह्या बागेक वयल्या चोबीत फुलां काळीज तुकाच पेटयला दुसऱ्याक सुवाळा सुकण्याच्या गितांनी सांडली आमची मोना एकामेकाक भेटोली आमची ही काळजां सांगात मोजो दितलो एक सुरो सोडचो ना उडी आमी करुया आमची ही स्वप्नां म्हाका दिसतो ना तुझी मामा रेडी असतली म्हणून तुका म्हजे लागीं काजार कर अरे कित्याक रेडी आसची ना तिका संवय आसा न्हय आपल्याक जाय ती वस्त दुडवांनी विकती घेवंक पूण दुडवांनी विकते घेता तसले चेडून हांव म्हजो दाडा जावन आसा एक रेस्पेदाचो प्रोफेसर आनी तो केन्नाच रेडी आसतना आपलो मान खाला घालूं कळना हांवें तुजो नीज मोग केला म्हजी मामा तयार ना जाल्यार कितें जालें म्हजो डॅडी म्हाका केन्नाच ना म्हणचो ना हांव आयजूच वचोन म्हज्या डॅडीक आमची खबर सांगता सावना हे सगळें कितें एका चेडवान आपलो रेस्पेत मात सांबाळूंक वसल्या बालिश चेड्याच्या सांगाता गार्डनान भोंवन आपलो अब्रुमान वाऱ्यार उडोवंक गावन कोण वाडेस सर तूं बरे भशेन जाणा म्हजी मामी आनी डॅडीक कोण पळय ती साळा हो मान आनी रेस्पेत विकती घेवपी तुजी ती मामा बट इन फॅक्ट तुजी ती कोरी मामा तुजे ते मामान संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू विकत्यो घेवंक जाता जायत पूण म्हजे दुवेक तिच्यान विकती घेवंक जाता ओगी राव एक साप कच्चे पूण सर पूण आनी कितें आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कोश त्रास काडून शिकयता ताच्या परीक्षेचो रिजल्ट बरो येवंक जाय म्हणून देवा लागीं मागता आनी तुमी ताची स्वप्नां निर्फोड करून सोड पूण दादा Savannah, I want to see you at home as soon as possible. And your time starts now. ऐकू तरी तू बिये नका हांव दाडा ससमायता तू चिरून ससमा केलो तू बिये नका हांव दाडा ससमायता दाडा ऐकू तरी घे हांव बी येना म्हजो डॅडी म्हाका कांयच सुणें करिना म्हजो डॅडी जंय हात लायता थंय भांगार जाता
काजा जावंक सोदतालो जाल्यार केन्ना जावपाक एक पिराये न्हय त्या रुखाचे पान पिकोवन ओर्तुळे जावन खाला पडपाचो वेळ जाला तसली गोत सांगता अरे बाबा हेर तो मुझे टॅक्स खाता बघता पळता ऐकायला कितें तुवें कांयच करू हा पूण सगळें केलां तें आनी हेर म्हणे बायलो बाय सावना तूं इतलें मतलबी जातलें म्हणून हांवें म्हज्या मनांत केन्नाच चिंतूं धडा आमी कसलेच पाप करूंक ना आमी फकत मोग केला मोग करूंक तुजी पिराय सोक शीत रांदता तें वद्देच वाळणी घातलें जाल्यार जेवंक रुचोक तुका सांगोंक म्हाका वेळ मेळोंक ना वेळ पळोवन खेळ खेळपाचें पावलें म्हणून हांवें म्हज्या मनांत केन्नाच चिंतूं धडा मोग जावन आसता इनोसेंट आनी कुड्डो ताका दोळे आसना तुका दोळे आसत तूं कुड्डें जाल्यार कुड्ड्याची ओकरा कित्याक धडा मोगाचे बी काळजान केन्ना ओपता आनी ते केन्ना वाडून व्हडलें जाता हाची सोजमणी मेळोना तेकडेन काडलेलें मोव तोंडात पावना वेळेर बांदलेले कोर उबे व्हरोना देखून तुका ताचे लागीं कासा जावंक मेवचें हांव ह्या म्हज्या जिविताची दोनी तूं तुज्या जिवितान एकसुरा म्हणून तूं म्हाका एकसुरा धरूंक शकता हांव ताचेच लागीं काजार जातली आनी ताचेच बाबा तू आमच्या बायेचे तापड मारलं तापटूच मारलो आनी चोरी तो ते चेड्याक सोदूंक तयार नासल्यार हांव ताका म्हज्या कोरान पासून दवरचो ना तेश नाका मायचे बाबा विचारताचे ताय ते त्या चेड्याक सोदूंक तयार आसा ना हांवें सांगलां विचार म्हणून बाये फ्रँचेक तुवेंनूय केन्ना कोणाचो मोग केलो आनी तुजे सवे अशें घडलेले जाल्यार तूं कोणाक दवरपाचो आनी कोणाक सोडपाचो आज पासून बायाकूय चोड मेळना गो बाय आंकवार रा मुगो ते चोडवा म्हाका काय मालगोड खबर ना गो बाय सोडपा दवरपाचें म्हणटोच तूं ताका सोडूंक तयार है ना सोडा ते राव बाबा हांगा अरे बाबा राव ऐक रे बाबा सोटा रे बाये ओ दाडा भितर फोडी हाडून गेला शिवा तुका आतां फोडी हांव हाडपा ना हांव केसो हाडपा येवपा ना बाबा बेग हो गिरो मामा आसली जाल्यार असलें कांयच जावचें नासलें रागो देखूनच तिका देवान पयली आनी आतां तूंय वच बाबा गेट लॉस्ट अरे बाबा सांगला हो गिरो म्हणून हांव चुकली धडा म्हाका गुन्यांव थोडं म्हणपा सांग आय एम सॉरी धडा म्हाका गुन्यांव बाबा तेणे म्हळें सॉरी म्हणला गुन्या मोगोस म्हणला बोक्षी ताका जायना तेजें येता अगं बाया वाचना गो अगं दाडा नुस्त्या म्हणा मगो नुस्त्या ताबडवाला मगो कशी तुवें आता माझी बॉडी हार वाटता ताबडवाला बॅग दिती बाया घरातून भायर गेला एकले आपूण बाया बोईन बाय बरें आमी गेले तुगे चड बरें बाब ते सणा त्या म्हज्या काळजाचेर पातळ करूनच हांवें हें पावल मारलें. असं बातर एक वाल वांकडी बेता जाल्यार तिका नीट करूंक जाय हांवें म्हजे तुवें जायते भासांनी सोंसवायली ताबड बातर रे बाबा पूण ह्या बापायची उतरां तिणें आपल्या बेऱ्या कानांनी घेतली एकटी झापूड बाईची तूं म्हजे कोरकानीचे फाटल्यान म्हजे तूं म्हजो तीर आनी कादर जावन आसलो बट टुडे I lost you, my princess. Kalzana shadorunasu पूण नोशीबान हांव पोसलो विस्वास तुजेर दवरून निसरोन काला पडलो बागेंतले सोबीत फूल मोश म्हणून हांव सोजमोतालो विश्वास तुजेर दवरून नोशीबान फटलो तुका लागोन तुवें मोशी दीस आसलेल्यो केल्यो
राती विश्वास तुझेर दवरलो फोटो इलो कासारको बटात कोदी एक सुरो म्हाका सांडलो उजवाडाच्यो पालोयल्यो वाती म्हजे तुमी पोरी करिनाका भुरग्यांक कोत्ता विनोदी म्हजे तुमी पोरी करिनाका भुरग्यांक कोत्ता विनोदी बाय बाय म्हाका तूं सोडून गेले म्हजो रोप कोण दितलो म्हजे तुवें म्हजी डायबिटी वखदां म्हाका कोण दितलो म्हजे तुवें अरे तू दारातूच कित्याक रावले येवन हुय भितर आयज जावन हें घर तुजेंच म्हूण समज तूं तुका हांव ह्या घरांत एक राणी कशी दवरतलो म्हजो देडी दोयाळ काळजाचो मनीस गरजेक आकांताक सापडटात तांकां आदार दिवंक सदांच फुडें आनीक म्हजी मावी राव उगडास दवर सोग सोगता ते सगळे बागार आसना आणि माणग्याची तुका पळयतात तसल्या मुच्छांक हांव पातयेला हे कोण कोण असतले ताचे फ्रेंड असतले ते फ्रेंड न्ही देडी ते जावन आसा म्हजे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतले सोबी दिसता बरी सोबतली तुमची जोडी अरे कितें उलयता तू ते कोण ते तुका खबर आसा ताचे नाव कितें ताचो गांव कितें ते खुंयचे नको आसतना कायची काय उलयता उगडास दवर अंजाच्या रूपान आमच्या घरात देवचार पासून भितर करत येता गोपीराव तू काय वेळा का घर म्हजे हांव सांगता तेच जातलें आमचो पुतणी दाखयताय तर या कोचऱ्या घरांतले भायर दवर किरेस्तामी मासे खाऊन आडबार मारल्यार आसतलो वालो निर्मळ उदकाची जोर तोडून सोदताय दाखोवन पावोर रुपे असले भांगार जायना मोलताचे वाडोना काडल्यार लावो कावळ्याक मोराची पाकां लायल्यार उडचो ना जावन तो व्हडलो मोर मनांनी टुकाय घेवन तूं भोंवताय संवसारांत असो सोर या माती दुडू भांगार आमच्या मोगाक जावचे ना सो सांगात म्हजी जातो गोच तूं राणी आनी हांव तुजो कुंवळ खुशी जाय हे तुझी ओळख कितें तुका विचारता तू कोण कोणाचे चेडू तुझी माय बाय कोण म्हजो धाडा प्रोफेसर नॉर्मन प्रोफेसर नॉर्मन तो तो दुडवाच्या आशेक भुरग्यांक 14 डिग्री दिता पळय तो आगो दुडवू घेवन भुरग्यांक फोर्सान पास करता पळय तो आंटी तू म्हाका कितें म्हूण पूण म्हज्या धाडाक कांयच म्हणू नाका तो जावन आसा एक बरो मनीस तू सांगता तसलो खोटो पयसो न्हय ओय खोटो पयसोच तो फकत दुडवाच्या आशेचो आणि तू खंयचे बरें जातलें ए तुका सांगता हें घर जावन आसा मोठें म्हाका जाय पळय तेच ह्या घरांत जातलें आनी जरी तर तुका ह्या घरांत रावंक जाय जाल्यार तुवें ताचे लागीं काजार जावं हांव तुका दिवची ना एल्डेन वेळ आसा आतांच तुवें डिसिजन घेवंक जाय तुका ह्या घरांत रावंक जाय वो तुका ते चेडू जाय एल्डे तुज्या शिवाय म्हाका कोणूच ना एल्डे तुज्या एल्डेन आमची किरेस्काय जाय वो ते चेडू जाय एल्डे तुज्या आयकून एल्डेन किरेस्काय जाय वो ते चेडू जाय
मामी यू आर द बेस्ट चिटीन आसतना माझे पाऊल चिकलान पडपाचे ताच्या सांगात गेलो जाल्यार सोरो सिगरेट क्लबिंग सगळे चुकतले असते राईट राईट माय सन देखून हांव तोयान ना म्हजो सांगात तुका दिवं Hey! ओगी राव दिस इज हिज फायनल डिसिजन तू येन भितर गेल्यार जाता एल्डन तशें करिना तुज्या शिवाय म्हाका कोणूच ना एल्डन तशें करिना आय एम सॉरी सवाना एल्डन आयलेल्या पायान परतून घरा वच तू काय आमच्या घरान सुवात ना तशें करिनाका आंटी आमी नीज मोग केला आंटी तशें करिनाका नीज मोग माय फूट गेट लॉस्ट एल्डन तुवें म्हाका फटयलें एल्डन तुवें म्हाका फटयलें तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए सगळी आयदन धुयलें बाई सगळी आयदन धुयली बायले गे ताड मेळना म्हाका आनी तेगे ताट खंय दवरलें म्हाका खबर ना खंय आहा कोणा तोगली तुझी तोगली बरें जालें मगे आंटी तुवें सांगो न्हू मार पडटलो म्हाका सोलो चोय ही बायल मोको काजारली म्हाका जंची पाड पळोवली सुसेग दिना म्हाका दिसतात म्हाका माता हांव कल जिवान केसो हाल्लोलो आवय सान येसलो आतां जोर जोरान नंबर 1 जाला हय सुसेग दिना तुमी फादरा चीड वाचताय 3 चीड वाचताय कोणाकूय गांवां आडकुळे जाल्यार सांगची म्हणून तुम कोणें सांगो ना कित्याक कित्याक सांगो ना तुम न्हिदलोली म्हाका त्रासान उडयला तूं आतां मुगे डायबिटीज चोडटा हय सुसेग ना रे बाबा घरा सुसेग ना हांव जेयता खाता पिता म्हाका कांय आयको येना हय कोण रे बरें न्हू आतां कितें बशी पडायच बरोबर चलो पटाय न्ही म्हाजी मोडे पडटा उलटा पड रे ती कितें म्हळ्यार म्हाजी भिवत कित्या रे तुका कितो तुला मारी मारी देईल मरे हांव अरे किती चित्तालो सॉरी आं कोण रे हांव रे ते तू तोंडाचे पेचाक केक म्हणलो तो तू झुजाय केक मला आख्खे हांगा कामार घेता मुगेले आ तूं कितें रे जालें कितें चित्तालो अरे म्हाका बरें मनीस दिसचे पण रे डायबिटीज वाडल्या हे सांगो ते दोळ्याचे मालिक दोळ्याचे पेस येयला बरें दोतोरा मेळ चाल कितें अरे कितें जालें बायल म्हणटा हांव कामां वचना दिसभर राती आसता सोरपीत हय. म्हणून पूण हांवें मरे सोरपीत म्हणून बायलेन म्हाका 5 पाट पुलिसी इंटरव्यू दिवपाक धाडलो 5य पाटी फेल जालो कितें सांगत रे बायलेन म्हाका horsan 6 पाटी एग्जाम दिवपाक लायली आयकोत एक जाली होय एग्जाम दिवपाक लायली हय. एग्जाम बरयले बरयला? होय बरयली आनी? आतां म्हाका सांगितला बायलेन हे पाटी तर तूं फेल जाय जालो. जाल्यार तुजे दोन मोठो म्हण गेलो तुका ती उबी पिन जोड तिका होण काड पुत्ती पूण कितें हे पाटी हांवें सगळे क्वेश्चन आन्सर बरयले एक पण सोडलो ना गुड होय आनी हे पाटी हांव पास जायत न्हू होय आख्ख्या लोकांक फ्रुटी आनी चाव व्हेरी गुड आनी कितें जाय सामोसा जायो रिजल्ट घेतो तो रिजल्ट आयज आयज वर दिसा बाल मुरी हांव ओके हांवूय जाल्यार तुका तुजे पासून मागोता हय. सायबा मुगे फ्रेंडा पास कर जरी तो मुगे फ्रेंड पास जालो न्हू हय. आमगे वयग्या लोक पड्या न्हू हय. इतलो लोक माजगोन चोल हय बांबू दिम्यान चोल वयतलो तूं पास जालो जाल्यार दिम्यान वयतलो इतू आंगोळ करता ती उतल्यो बुरशारो कशा करा पास जाल्यार पुरो माग तुम्ही ऐसे ताट पास झाल्या पण माग आहे आज रिझल्ट मग गेलो पोस्टमॅन चोय 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 येता होय तेच म्हणा मरे होय तू 3 तेर्स कर 3 तेर्स कर इतलो पयस हाड वयतो तू उठोय रे गामू ना ते हांगा बायले होय, 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 चल, चल. माग आहे सगळी पैसा फ्रुटी आणि चाय उगडा सरे सायबा मुगेल्या फ्रेंडा पास करे सायबा जरी तो मुगे फ्रेंड पास जायना जाल्यार ते गेले आनी ना चोय तुमच्या सारको बारक्या जातो
हे असं फुल होतोय आणि हांव दिसतोय ना हांव तेका घुंवता हे साडी आयला मरे ए लायला तुझ्या सांग गड चयला चय पिनाका पास होता तू मागीला ज्या कडे साहेबा ते पास करू केला मागा या गुड किती झाले तू पास आता मस्त आहे ती फार फडकम चैताय ना तू पास आता मस्त आहे गुड रोटी मेळा पाना पण सांगता नाही रे पास आता तू सगळ्या पुरेल ना रे उघड रे उघड Come on! अरे टाइम काय ना रे सोंगण्या पुरवलं ना ते पास आता रे माझ्या डेरी पण घे रे पास आता रे सासको कर रे बिना का ला मुस्का घे हा हात गोड अरे तयार का तू बॉडी रुतारी बायले टिकेट मोठा बॉलवर टिकेट जिको ती ओल्ड डिग्री रे ती ओल्ड ती तू पडपा ना बुकडे टिकेट पडतो का चल ही टिकेट म्हणा ती काढला ते होय झालं त्याला अरे झालं रे उघड नाही रे सगळ्या पुरवला बरं तुझे ती मध्येच अपघात आहे काय नाही तू बोलची तू काढ विमान आपल्या त्या पाय पड पाड जाऊ पासाव कमान रेड्या उल कोण रेड्या उघड उर रेड्या उल बोला आता रे सगळ्या मुरयला मोठा बरं आता बाकी बॉडी आरोटा ओगराव ए कितू मार्क्स पडे रे ओय कितू मार्क्स पडे अरे रोड लाग रे अरे ओय कितू मार्क्स पडे 7 तू मार्क्स मुरयला मोठा घेतो रे ती पुरकी पासो बरे 10-20 मार्क्स किती रे आता नाही रावला मग काय पडलो लागूयता आवय मुझ बाय कुठा होईता तक रे ना मग अरे मग किती हेल्प कर रे आयडिया दे रे किती करू रे फ्रेंड ना हेल्प कर पाता असे किती सांग रे किती कर अरे काम कर आवय ये या मरे मॅजिक पेन हाती धर ती मरे एक 7 हालू ती हाडले 0 गाल 70 कोण 70 पास आल 0 70 भाई आपो ऐसा पास आल मुसान पप्पू पास हो गया पप्पू पास हो गया कमाल कितु नंबर पड़े कितु मार्क्स पड़े कितु मार्क्स पड़े 70 गो कितु मार्क्स पेपर आला ना पेपर 50 मार्क्स किती रे 50 मार्क्स पेपर तुक 70 पड़े केला ना आवय रिपोर्ट काढा बाज केल मरे ए ओ 0 कोणी गायला 0 कोणी गायला तो धावलो तू काय सांगलोले त्याचे कुमारी हा या सगळ्या कुमारी लागत आता मुई गेलो त्याचे कुमारा धावता ए तू मुई हातो इंगियो कुमारी हा फोन चेक करियो कुमार करते फोन दे मग चेक करून जाऊ फोन दे कुमारी के फोन उबार पायल गाला को हा कुमारी के फोन उबार उबार रे स्पीकराचे घाल
कोणा गेले आताले विकाराची गाल हॅलो म्हण हाँ? हॅलो म्हण रे हेलो हॅलो लिनो किस्तन माय फ्रेंड किस्तन कैसा है रे बाबा आ सुमराचो ओए किधर ले तू कैसा रे कौन हो तू तू कहाँ है रे बाबा ना रे हम सुको हाँ बाइल मागली तू मोग को था अरे मा काय चिता ना ओए मा सा मुझसा काढजा देखो ना हा बाइल कितली बोरी बायल रे तू गेली ओय भांगार मरे म्हणजे माय बरे एक हेल्प जाय आल्लो मरे सांग रे किती रे आयज मुगे बायल घरा को ना ओय आणि एकले न्हिदो म्हाका भिरांत दिसता आ. मुज बोगले न्हिदो येतलो यांची बसत मागतो गेले यांची बसत ना ओय बाईल ना त्यातो ना तू मागणी दो पळता आणि तू ना त्यातो ना तुगे बाईल मागणी दो पळता रस्त्यार उडोयले मोगाच्या मोज्या डॅडीचे काळी जावेन दुकोयले आनीक म्हाका संवसार भुरगीं नासल्यार आवय बापूय भुरगीं ना म्हूण देवाक शिंगा पूण मोजे वसले भुरग्याचे बापूय भुरगीं चुकतोच नशिबाक रोटा संवसारो फोटगिरो विश्वास आसा तुय गात रावता नाका मोजे दुवे बरें मोन नासल्यार देव पावता बिये नाका मोजे दुवे बरें मोन नासल्यार देव पावता बाय बाय म्हाका न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडोना सपनान येता म्हज्या तुवें एक सुरो कसो रावो अरे हुई बहुत रे बाबा आख्या माजगोन सोदून येलो गिड्डोल सोदिलो आतां हिंगा हा रे बाबा आख्खो सॉर्ग सोदून बाबा अरे त्या एल्टनान आनी एल्टनागे मामान हुई आमगेल्या बाये होटान मान घरा तूं भायर घाल बाबा कोणे सांगला तुका तेगे ते हेल्मेट कामाना ते मेळोले हाटेर सांगताले बरो मार घाले मरे बाबा आनी बाये माल आमगेल्या फ्लायिंग चेक मुख सण जेवण रुचना मुझे तू माझ्या डोळ्या मुखारशी येता भुरगे कितले वाईट करू आवय बापायचे काळीच आपल्या भुरग्या सोबे सोबत चल रे बाबा तो दाडार होता गेलो जाता तेशको बाबा चल टाइम वेस्ट कोश न्हू बाहेर कितें वायट बरें कोशनी फुडें चल ताका सोदूया बाबा चल ताका सोदूया तू मिंकीत कोताय मुगे मॅडमीन चोयला सुमार ना हाडियो कोण बाबा यो चलो समना कुशीन सर तू काय इतली हिंमत झाली मोच्या कारण येऊन मोच्या पुताचेर हात उबारपा हांव तुका बरें चोडपणा सांगता तुका तू कुशीन सर हांव ताका मुजी तू त्याच्या संगताक असली सांग मुजी तू कोय आसा सांगता हेचो एनुली पॉइंट दवरलो हा चोड आमी किडनॅप करपाक काम तेयले हेल्मेट तुझे तोंड मातशें बंद कर हॅलो पुलीस स्टेशन
दोग जाण मोवाली मोच्या घरान भितर सरल्यात आनी ताणी मोच्या पुताक इतलो मारला पूण एक फ्रॅक्चर बसल्यार हांव नको वय देखून आतांच्या आतां हांगा यात आनी तांकां अरेस्ट करात येस येस इट्स माय ऑर्डर गेले बाप तुम्ही तू मान दिश्टी पोण आहे आता ना तुम गेले पोलिसेक फोन करून आमची तोंडां बंद करूची सारकें आहे बाबा सांगात म्हाका म्हजे तुवेक तुमी खंयसर लिपोवन दवरल्या ती सांगात म्हाका बाबा तुगे दुवे लिपोवन दल ना तुगे दुवे येते बायलेन इंग निदायन हॉटान मान घरातून बाहेर गायल्या आई चोयला हांवें हेल्मेट पोट दाखय नाका तोंड बोल बाबा पातलो म्हज्या घरान येवन म्हाका दादागिरी दाखयतात तुमकां कितें पळय तें सारकें शिकयता हांव आनी तूं आगो म्हज्या कुस्तार जेयता खाता आनी आतां तांची सायड घेता या सायड घेवपाची गो बेमान असतो रे ते सर बरें जालें तुमी आयले ते पळय पळय ताणी म्हाका सारको मारून मोडून उडयला पळय एके सायडीन फ्रॅक्चर जाला सो दिसता पळय रे बाबा ओय पुष्पा जाल तो पुष्पा हे पळयात पुलीस आयला म्हणून सोंसपो नाका तुमी सुटली म्हणून सांगता तुमकां हांव सोरी तर मोची तूं म्हाका मेवना जाल्यार एक एकट्याक जिवेशी मारतलो हांव सोडचो ना जिवेशी मारतलो पुलिसां सामकार तू ताका धमकी दिताय सर म्हजी तूं यू आर अंडर अरेस्ट अरे पूण तुम्ही पोलीस स्टेशनार येऊन तुमची केस रजिस्टर करात हांगा हांव पळयता अरे पूण वचात जीपीत वचात अरे आमी सांगता तुका हांव सोडचो ना हांव म्हजे तुवें या घरान रावपा माणसूक ना साहेबा कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है म्हजो दादा कोण तुजो दाडा प्रोफेसर नॉर्मल म्हाका हेल्मेटान सांगला तुम्ही ताका अरेस्ट करून हांगा हाडला म्हणून कितें चल्ला म्हज्या दाडान तुजो दाडा एक गुंडा म्हजो दाडा गुंडा न्हय पूण तो जावन आसा एक बरो मनीस तुम्ही ताचेर खोटो आरोप घातला आम्ही न्हय पूण ताणी ताचेर केस केल्या बाय तू येयले गो बाय चोय गो चोय हेच्या मोठ्याल्यान मोठ्या पोटाच्यान मुगो कितको होटाल मार दोळ होण उडल मुगो बाय कसो मार घाल गो अगो बाय ते आमी हेल्डनाय गेले हेल्डनाय मामान आनी ते गेले हेल्डनान दोगांयनी मुगो आमचे होटो आरोप केले पुलिसी को दिले आम गुंडा गो बाय पूण तुम्ही तिथे पावले कित्याक तुका सोदूंक तुजी खबर आयकूतच हे मन कशेंच आयकून हांवें म्हज्या मनाक जाय ते सोसमायले ते म्हाका सोडून गेला आनी हांव ताका सोदूंक वेचलो पूण हे काळीज कशेंच आयकना जालें म्हजें तुवें कित्याक ते काळजाचो तूं म्हजो कुडको बाय मॅडम गेले बाय मेळ्ळे हांव चुकले दाडा हांव चुकले म्हाका दुनिया तुझे आयकून आसतना हांव घर सोडून गेलेले पूण हांव पटवले दाडा हांव पटवले हांव चुकलो म्हजें तुवें त्या दिसाक रागाच्या पारान हांवें तुका घरांतले भायर घातले पूण चिंतूंक ना हांवें तुजे फुडें कितें जातलें जायतीं जाणां अशींच करतात भुरग्यांक घरांतली भायर घालता आनी भुरगीं घर सोडून वेता फुडें मेवता तो रस्तो फुलांचो वो काट्याचो ते आमी नको आसता ओकान मनशाक सोसमायल्यार मनीस सोसमता पूण रागाच्या बारान मारलेले पावल मनशाक वायट दोशेक पावयता आनी कशेंच कितें म्हज्या आनी म्हजे तुवें सवय करता आयज म्हज्या दाडाक जेलीन पावयलो आनी त्याच रागान म्हाका रस्त्यार पावयले शिकोंक जाय आमी सगल्यांनी कशो सांगाता घेवन चलोंक जाय तो मोग आनी राग
बरें करूं म्हणटा पयली पार्ट तुमी बरे भशेन पयलें म्हणून